सुदीन भाजपा बरोबर नसलो तरी माझे ताचे कडेन व्यक्तिगत संबंध आसात। हांव सुदीनाक मेळटलो आनी ताचे बरोबर चर्चाय करतलो। राजकीय संबंध वेगळे आनी राजकारण वेगळे। मनोहर पर्रीकराचे वेळार जेन्ना सुदीन मंत्री आसलो तेन्ना केंद्रान ताच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय केल्ल्यो, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगले। गडकरीन पत्रकार परिशदेंत अशें उलयतकच मगो भाजप युतीचे चर्चेक ओतो आयला। येता ती वेंचणुकेंत मगोपा भाजपा बरोबर युती करतलो काय ना हो विशय चर्चेचो जावन रावल्लो, पूण सुदीन ठाम आसलो। भाजपा बरोबर परत युती जावपा ना, पूण कांय दिसां आदीं सुदीनान सांगलें की जर तांकां 12 जागे मेळटात जाल्यार ते भाजपा बरोबर युती करपाक तयार आसात। पूण रोखडेच ताणें आपल्या विधानांत बदल केलो आनी सांगलें की 12 सिटां मगो पक्षाक दिल्यार खंयच्या समविचारी पक्षा वांगडा फुडें वयतले। सुदीनाचे वापसी बद्दल गडकरीक पत्रकारांनी प्रश्न केल्लो, पळयात ताणें दिल्ली जाप। असं मी नेहमीच राजकीय रिलेशन माझे ज्याचे एकशे असतात ते असतातच, पण राजकीय संबंध वेगळे आणि राजकारण वेगळे। त्यामुळे सुदीन ढवळीकरांनी त्या काळात मंत्री असताना मनोहर पर्रीकरांनी ज्या ज्या मागण्या केल्या त्या मी त्या पूर्ण केल्या, त्यांना सत्तेने मदत केली। त्यांचे माझे आज भाजपशी त्यांची युती जरी नसली तरी व्यक्तिगत संबंध आहे आणि ते मला भेटणार आहेत, तेव्हा त्यांना भेटल्यावर मी त्यांच्याशी चर्चा करीन। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी।